तुवें हो आख्खो संवसार जिखल्यात पूण तुजो आत्मो तुवें बिबाडल्यात. ही उतरां फ्रांसीस झेवियराच्या मनान विकली आनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आयज ताका सेंट फ्रांसीस झेवियर हो आमचो गोंयचो सायब म्हणून आख्ख्या संवसाराचो लोक वळखता. आमी सदांच आमचे पासत जियेतात, पूण जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत कितेंय तरी करूंक फुडें सरतात तेन्ना एक आमकां आतलेच तरेची खुशालकाय निर्माण जाता. ती खुशालकाय आमी कितलेय दुडू पासून मोडले जाल्यार आमच्यांनी ती विकती घेवंक घडची ना. हांव तुजीच वाट पळयत आसलो. तुवें बसून घे. कशें चलता तुजें जिवीत आनी तुजो चेडो? चेडो स्कूलाक गेला. एक सांग, तुजी फॉर्मेलारी कशी आसा आनी तुजी शेरकारी नोकरी कशी चलता? चलता ती बरी म्हणपाची, पूण तुवें मात आनी संदीप बाबान आमच्या गांवांत जायते सुदारप करून दिले. गांव येता सुद्दां गांवच्या गांव आयकोन येता की आमचो गांव सारको इतलो परगळटा, आमच्या गांवांत सारकें आयकोन येता तुमी सुदारप केलें म्हणून. पण बिल्डर वा सारकेंच ड्रायव्हर जाले तुमचे. अरे ए बोल बरें आनी मलंगा येतात. या या हांव बी तुमचीच वाट पळयत आसली. बसून घ्या. मागीर कशें आसात तुमी? तुमकां सगळ्यांक पळयतच एक अद्भुत तरेची खुशालकाय उत्पन्न जाता. खरेंच तुमच्या आदारान आनी गांवच्या लोकांच्या सहकारान आमी गांवांत जायतेच सुदारप केला. तुमच्या दोगांयकूय लागून हें गांव इतलें बरें जालां की तुमी दोगांयनी भायल्या देशांत वचोन पयशे मोडले आनी ते पयशे आमच्या लोकांक गांवांत वचत मोडले. आनी गरिबाक 20,000 स्क्वेअर मिटर तुमी ल्हान ल्हान कारखाने, बाजार, सुपर मार्केट आनी बिल्डिंगां बांदून दिले. शेतान लायिल्लीं फळां आनी भाजी, घरा लागीं तयार केल्ल्यो वस्तू, झाडू, मातयेचीं आयदनां, लोणचें, पापड, घी आनी दुसऱ्यो वस्तू तूं विकत्यो घेताय. दुसऱ्या गांवांनी आनी गोंया भायरूय विकताय. हे बरी आमच्या गांवच्या लोकांक तूं आदार करताय. आदीं आमच्या गांवांत 2 गोवा डेअरीच्यो 2 दुदाच्यो गाडयो येताल्यो आनी आमच्या गांवांत इतलें दुदाचें उत्पन्न जालां कितें आदीं आमकां 2 दुदाच्यो गाडयो त्यो पावोंक नासल्यो. आतां आमकां घेवचें पडटा इतलें दूद. आमच्या धाकट्या गांवांत आमच्या लागीं चडशे सगळे आसा. आमचे तांदूळ, नाल्ल, भाजी आनी हेर वस्तू आमच्या गांवांत तशें गांवा भायर आनी गोंया भायर आमी एक्सपोर्ट करतात. म्हजें एक सजेशन आसलें, करता जाल्यार आमच्या गांवच्या भुरग्यांक एक स्कूल बस सुरू करपाक. अशें जालें जाल्यार आमच्या गांवच्या भुरग्यांच्या मदें एकवट वाडटलो. तुजें सजेशन सारकेंच वलां जाता. आमच्या गांवांत कोणूच बेकार आसूंक जायना म्हणून आमी तुका एक सर्वे करपाक सांगलेली. वेलेरी बाब, तुज्या गांवांत कितले भुरगे बेकार आहात? 12वी केल्ले 2 जाण आसात. एक आर्ट्स आनी एक कॉमर्स आनी एसएससी केल्लो एक आहा, पूण तो ह्या फुड्यान शिकप करूंक सोदतो ना. एसएससी केल्लो आसा ताका सांग फाल्यां येवन म्हाका मेळ म्हणून. हांव पळयता म्हजीशीन तेचे विचार बदलपाक जाता जाले. आनी 12वी केल्ले आसा तेंचे कितें करूया वेलेरी? जाणें पळय 12वी कॉमर्स केल्या ताका आमी हॉटेलांत कॅशराची नोकरी दिवया. आनी आर्ट्स केला पळय ताका मार्केटींग कॉम्प्लेक्सान एक्सपोर्ट करून दवरुया. हॅलो, कोण उलयता? कितें?
काय समजना आता पोलीस स्टेशनाचेर येतलो होय आता पोलीस स्टेशनाचेर येतलो कितें आयक तुका तेणी कंप्लेंट करपाक जेन्ना आमकां सांगला थंय मागीर आमचो परत आमकां नायजर मेवचो ना कंप्लेंट करी जाल्यार होय म्हज्या पुताचो खूब मोग करता आनी जरी तर हांवें पुलिशेक कंप्लेन केले जाल्यार म्हजो नायकचेर म्हाका मेवचो ना ही म्हाका खबर आसा पूण जरी तर म्हाका भिवन पुलिशेक कंप्लेन करनासतना रावलो जाल्यार तांकां आनीक अदीक घटाय मेळटली आमचे देशाची राखण करता आसतना कितलेच शिपाई आपलो जीव सोंपयतात तेच पुरे हांव समजतलो जरी तर असलें कितें वायट घडलें जाल्यार म्हज्या चेड्यान हे गांवांत वचून बलिदान दिलें म्हणून होय हांव आतांच वेतलो आनी पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन बरयतलो कोण गिलरी तुवें आग्नेला धाडला न्हू ताका हाडपाक आग्नेला फोन मारून तरी पळय होय आग्नेला फोन मारून पळयता कितें जालें आग्नेर फोनूच घेयना फोन रिंग जाता पूण तो फोनूच घेयना कितें पुलीस स्टेशनाचेर वता कंप्लेन बरोवपाक आमगे नायचल इस्कला गेटी बगली ना तो इस्कोला वेळार पावंक नासलो फकत 5 मिनिटां लेट पावलो नायजेलाक कोणे तरी किडनॅप केला आतांच त्या किडनॅपराचो फोन आयलो होय हांव आनी आतां वेळपिड्यार करचो आतांच वेतलो आनी पुलीस स्टेशनाची कंप्लेन बरयतलो होय हांव आतांच वेतलो गिलरी आमी येता तुज्या फाटल्यान